जो मेरेन गांव मायनिंग लिजांतल्यान भायर काडिना तो मेरेन मायनिंगाक आमचो खर विरोध आसतलो अशी शिटकावणी मुळगांवच्या लोकांनी दिल्या। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयान दिवचल मायनिंग ब्लॉका खाला मायनिंगे खातीर ईसी दिल्या। तरी लेगीत देवळां, घरादारां आनी सैमीक उदका स्त्रोतां मायनिंग लिजांतल्यान भायर काडिना। तो मेरेन आमचो विरोध कायम आसतलो अशें मुळगांवच्या लोकांनी स्पश्ट केला। दिवचल मायनिंग ब्लॉका खाला मुळगांवची 164 हेक्टर जमीन मायनिंग लिजांत येता। तातूंत श्री केळबाई देवीचे मेळून हेर देवळां, 232 घरां, शाळा आनी सैमीक उदका स्त्रोतांचो आस्पाव आसा। देवळां, घरादारां आनी सैमीक उदका स्त्रोतां भायर काडची अशी मुळगांवच्या लोकांची मागणी आसा। लोकूय संघटीत आसात। फाटल्या ऑगस्ट म्हयन्यांत जाल्ले जनसुनावणे वेळारूय लोकांनी मायनिंग लिजाक विरोध केल्लो। तरी लेगीत पर्यावरण मंत्रालयान दिल्ली ईसी अन्यायकारक आसा अशें मुळगांवच्या लोकांचें मत आसा। मडगांव हॉस्पिसिओच्या पोरण्या इमारतीचो एक कुडको कोसळ्ळो, मात देवादयेन कोणाक दुखापत जाली ना। सध्या सामान आनी स्टाफाक दुसऱ्या वटेन शिफ्ट केला अशी माहिती दोतोर अमिता लोटलीकार हांणी दिले। जाल्यार दुसरे वटेन सावियो कुतिनो म्हणटा ह्या इमारतीची दुरुस्ती करची म्हूण सरकारा कडेन मागणी करून थकले। सरकार गरज आसा थंय पयशे दिवपाक तयार ना असोय आरोप सावियो कुतिनोन केला। मडगांवच्या कांय चिकन दुकानदारांनी एक संघटना स्थापन केल्या। आमकां विश्वासान घेनासतना तांणी ही संघटना घडयल्या। संघटनेन घेवपा खातीर ते आमचे कडेन 14,500 मागताले, पूण जेन्ना आमी RTI घातली तेन्ना ताणें पयशे उणे केल्ल्याचे चिकन दुकानदार रॉय सांगता। रॉयाच्या कोतान चिकन संघटना हे गुड्डुलासांव जावन आसा। अंजुनाच्या रवी हरमळकाराक बायल पुलीस अधिकाऱ्याक शाणपणां सांगपाचो प्रकार म्हारग पडलो। परवरी कोकेरो जंक्शनाचेर बायल पुलीस अधिकारी आपले ड्युटेर आसतना रवी हरमळकारान आपल्या गाडयेंतल्यान देंवून तिका खंय शापोता सांगली। उपरांत तिणें हे विशीं थेट पुलीस स्टेशनांत वचून कागाळ नोंद केली। हे प्रकरण कोर्टांत लेगीत पावले। दोशी थारिल्ल्या दुबावीत मनशाक 10,000 रुपया दंड आनी 30 दिसांची पुलीस बंदखण सुनायल्या। म्हापशा शाराची उदरगत आर्थीक शार म्हूण जावची तशेंच म्हापशा बाजारपेठेंत व्हडा प्रमाणांत वाड जावची म्हूण सहकार्य करतलो अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें म्हापशेच्या बोडगेश्वर देवाचो आशिर्वाद घेतल्या उपरांत सांगलें। तशेंच बोडगेश्वर जात्रेची समिस्त गोंयकारांक परबी दिली। ह्या वेळार राज्यसभेचो खासदार सदानंद शेट तानावडे, म्हापशेचे आमदार जोसुआ डिसुजा आनी हेर वांगडी हाजीर आशिल्ले।
दिवचल बाजारात पाकीट माऱ्यांचो वावर वाढला. बुधवारा दिवचलच्या सप्तकी बाजारा दिसा सांजे एके बायलेची हातोहात पैशांची पर्स फारोवपाची घडणूक घडली. फाटल्या कांय म्हयन्याच्यान दिवचले पाकीट माऱ्यांनी आपल्यो कारवायो सुरू केल्यात. सप्तकी बाजाराच्या दिसा तर गर्देचो फायदो घेवन पाकिटां मारपाचे प्रकार वाडल्यात. नार्वेची किशोरी नार्वेकार ही बायल बुधवारा सांजे बाजारांतल्यान एका भुसारी दुकाना कडेन सामान घेतना ही चोरी जाली. चोरांनी पिशवेंतली पर्स फारायली. तातूंत 7,000 परस चड रुपया आशिल्ले अशी माहिती किशोरी नार्वेकार हिणें दिली. जमीन रुपांतराक लागून वादग्रस्त थारिल्ले 16B कलम निमाणे कडेन काडून उडोवपाचो निर्णय मंत्री मंडळान घेतलो. 30 ऑगस्ट 2018 वर्सा ह्या कलमाचो कायद्यान आस्पाव केल्लो. हे कलम जरी रद्द केल्ले आसले तरी जोन बदलपाची तरतूद कायद्यान तशीच आसा. ह्या कलमाच्या जाग्यार दुसरे कलम कायद्यान आस्पावून घेतले. दुबयच्यान गोंयांत जावपी भांगरा तस्करी विशीं गोमंतक टीव्हीन दिल्ले बातमेची पुलिशेन दखल घेतला. ह्या सगळ्या प्रकरणाची खोलायेन चवकशी करून अहवाल सादर करपाची सुचोवणी दक्षिण गोंय पुलीस अधीक्षकान दिल्ल्याचे सुत्रांकडल्यान कळटा. कोमोंदादी मुखेलपणात 3 प्रकारच्यो आसात. पयले गांवकरी, दुसरे शेअर होल्डर आनी तिसरे गांवकारी आनी शेअर होल्डर. कोमोंदादीन बायला भागधारक आसात तर गांवकारी पद्दतीन दादल्यांक अधिकार आसा. जर एखाद्या गांवकाराक चली आसली जाल्यार ताचें कितें? ते खातीर कोमोंदादीन बायलांक समान हक्क मेळप गरजेचें आशिल्ल्याचें विजिलिया डिसा हिणें गोमंतक टीव्हीचे संचालक संपादक राजू नायक हांचे सडेतोड नायक कार्यावळींत उलयतना सांगले. माद्दोळ वाठारांतल्या जायांच्या फुलांच्या मळ्यांक परतून एक फावट उजो लागलो. फाटल्या वर्सा अशीच एक घडणूक घडिल्ली. मादोळच्या फुलकार समाजांनी कश्ट करून वाडयल्ल्या झाडांचे पीक नश्ट जायत चल्ला. देखून थळाव्या लोकांनी तिडक उक्तायली. सरकारान बेगोबेग ह्या घडणुकेचेर कारवाय करची अशी मागणी फुलकार समाजाच्या लोकांनी केली.
गोयचो 2024-25 वर्साचो अर्थसंकल्प 8 फेब्रुवारीक मांडटले अशी माहिती BSc मिटिंगे उपरांत मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिल्या. ह्यान पयलीं 6 फेब्रुवारीक अर्थसंकल्प मांडपाचे थारिल्ले. मात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांच्या गोंय भेटीच्या फाटभुंयेर ह्या वेळापत्रकांत बदल केला अशें कळ्ळां. विधानसभा अधिवेशनात विरोधकांक उपप्रश्न वाडोवन दिवचे तशेंच जो डेटा दितात तो 15 वर्सांचो दिवचो अशी मागणी विरोधकांनी विधानसभा कामकाज सल्लागार समितीचे बसकेन केली. विधानसभेच्या फाटभुंयेर बेरेस्तारा बिझनेस एडवायझरी समितीची बसका जाली. हे बसकेन विरोधकांनी कांय म्हत्वाच्यो मागण्यो केल्यो. हातूंत उपप्रश्न वाडोवन दिवपा बरोबरच 15 वर्सांचो डेटाय दिवपाची मागणी हातूंत आसा. दर्यादेग वाठारांतल्या बेकायदेशीर घडणुकांचेर कारवाय करपा खातीर बेरेस्तारा पर्यटन खात्यान बीच विजील ॲपाचें लोकार्पण केलें. प्ले स्टोरावेल्यान ॲप डावनलोड करचो. कोयर उडोवप, टावट्सां कडल्यान पर्यटकांची जाल्ली सतावणूक हे सगळ्यांची कागाळी ॲपार करपाक मेळटली. कागाळ केल्या उपरांत रोखडीच कारवाय करतले अशी माहिती पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन दिल्या. मुरगांवांत वाडपी कोळशाचें प्रदूषण आनी हळशिकावण्या वासाचो विशय थळावो आमदार संकल्प आमोणकारान उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या कानार घातलो. प्रदूषण कित्याक लागून वाडलां तशेंच नेमको वास कसलो येता तें सोदून काडपा खातीर उपजिल्लोधिकाऱ्यान MPT, अदानी आनी JSWक सुचोवणी दिल्या. थळाव्या लोकांनी केल्ल्या कागाळी प्रमाण आपूण उपजिल्लोधिकाऱ्याच्या कानार प्रदूषण आनी घाणयारा वासाची गजाल घातिल्ल्याचें आमदार संकल्प आमोणकारान सांगलें. सडा वाठारांत येवपी घाण वास नेमको कसलो हें कळूंक ना, पूण JSW, अदानी आनी MPT अधिकाऱ्यांक हाची चवकशी करपाक एका सप्तकाचो वेळ दिल्ल्याचें मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकारान सांगलें. विकसित भारत 2047चे सपन साकार करपा खातीर नवे मतदार महत्वाचे आसात. नव्या मतदारांनी लोकसभा वेंचणुकेच्या भाजप जाहीरनाम्या खातीर सुचोवण्यो नमो ॲपाचेर धाडच्यो अशें आवाहन मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी केलें. तशेंच राष्ट्रीय मतदार दिसा निमतान नव मतदारांक ताणें परबी भेटयली.
26 जानेवारीची मुख्य कार्यावळ श्यामाप्रसाद मुखर्जी खेळा मैदानाचेर जातली। सकाळी 8:30 ते 10:30 मजगती कार्यावळ जातली। राज्यपाल श्रीधरन पिल्लय झेंडा वंदनाक हाजीर आसतले। प्रजासत्ताक दिसा निमतान 27 आनी 28 तारखेर राजभवन सर्वसामान्य लोकां खातीर उक्ते आसतले। ह्या निमतान राज्यपालान बरयल्ल्या पुस्तकांचे राजभवनान प्रदर्शन आसतले अशी माहिती राज्यपालाच्या सचिवान दिली। जायते फावटी भायर सरतना आमी गडबडीन ड्रायव्हिंग लायसन्स विचारतात। अशे परिस्थितीन येरादारी पुलीस आडयतात आनी दंड घालतात। अशे दंड टाळपाचे आसल्यार तुमचे दस्तावेज तुमचे कडेन आसप गरजेचे। आता तुम्ही व्हॉट्सॲपाचेर मेसेज धाडून तुमचे सगळे डॉक्युमेंट डावनलोड करून मोबायलार दवरूंक शकता। 9013151515 हो व्हॉट्सॲप नंबर तुमच्या फोनात सेव्ह करचो आनी हाय वा नमस्ते मेसेज धाडची। हाचे उपरांत तुमकां OTP मेळटलो। OTP चॅट बॉक्सान धाडचो। हे प्रक्रिये उपरांत तुमचे सगळे दस्तावेज पावतले। तुम्ही तुमचे दस्तावेज खंयच्याय वेळार डावनलोड करूंक शकतात। तुम्ही तुमचो दस्तावेज अजून डिजिलॉकराचेर अपलोड करूंक ना जाल्यार आतां करात। तुमच्या दस्तावेजा खातीर हे सगळ्यात सुरक्षीत प्लॅटफॉर्म आसा। तुम्ही खंयच्याय वेळार आनी खंयच्याय सुवातेर हो ॲप वापरूंक शकता। ट्रॅफिक पुलीस विभागाचे उप अधीक्षक सिद्धांत शिरोडकार हांकां अंदूचे विशिश्ट सेवा राष्ट्रपती पदक जाहीर जाले। फाल्यां दिल्ली जावपी प्रजासत्ताक दिसाचे कार्यावळींत सिद्धांत शिरोडकार हांचो राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांचे हस्तुकीं भोवमान जातलो। MT विभागाचे पुलीस उप अधीक्षक विल्सन डिसोजा आनी मुख्यमंत्र्याचे सुरक्षा रक्षक विभागाचे पुलीस उप अधीक्षक तुषार वेर्णेकार हांकां उत्कृश्ट सेवा पदक जाहीर जाला। देशभरांतले वट्ट 1132 पुलीस अग्निशमन दळ, होमगार्ड आनी सिव्हिल डिफेन्स विभागांतल्या अधिकाऱ्यांक पुरस्कार जाहीर जाल्यात। राष्ट्रपती पदक 102 जाणांक जाल्यार 753 जाणांक उत्कृश्ट सेवा पदक जाहीर जाला। गोय हिंदू संघटना तशेंच कार सेवकांनी बेरेस्तारा पद्मश्री सद्गुरू ब्रह्मेशानंद स्वामी हांकां व्हडा दबाज्यान येवकार दिलो। अयोध्या राम मंदिराच्या उद्घाटन सुवाळ्याक स्वामीजीक आमंत्रण आशिल्ले। राम मंदिराचो सुवाळो हो इतिहासीक खीण। कार सेवकांचे योगदान हे इतिहासांत अधोरेखीत करपा सारकें आसा अशें मत ह्या वेळार सद्गुरू ब्रह्मेशानंद स्वामीन व्यक्त केलां। माद्दोळ वाठारांतल्या जायांच्या फुलांच्या मळ्यांक परतून एक फावट उजो लागलो। फाटल्या 8 वर्सां सावन सेगीत जायांच्या मळ्यांक उजो लागपाची घडणूक उक्ताडार येता। माद्दोळच्या फुलकारांनी कश्ट करून वाडयल्ल्या जायांचें पीक नश्ट जायत चल्लां। देखून थळाव्या लोकांनी तिडक उक्तायली। कोण तरी मुद्दम जावन उजो लायता असो आरोप फुलकारांनी केला। बुधवारा दनपारां माद्दोळ जायांच्या मळ्याक परतून उजो लागून पुराय मळो उज्यान लासून गोबट जाल्लो। फाटल्या 8 वर्सां सावन सेगीत उजो लागपाची घडणूक घडटा। माद्दोळच्या फुलकारांनी कश्ट करून वाडयल्ल्या जायांचें पीक नश्ट जायत चल्लां। ह्या प्रकाराक लागून थळाव्या जायो उत्पादकांचेर संकट आयलां।
वास्को रेल्वे रूळ हुपताना रेल्वेचो धपको बसून अस्तंत बंगालच्या रामनाथ राजवर ह्या तरणाट्याक जाग्यारूच मरण आयलें. नेटान रेल्वेचो धपको बशिल्ल्यान ह्या तरणाट्याच्या कुडीचे 2 कुडके जाल्यात. कानांत हेडफोन घातिल्ल्या कारणान रेल्वे येता ताचो आवाज आयकूंक येवंक नाशिल्ल्यान रेल्वेन धपको दिल्ल्याची माहिती मुखार आयल्या. सोशल मीडियाचेर भरपूर फॉलोवर्स आशिल्ल्या व्यक्तीं खातीर सरकारान नवी येवजण चालीक लायली. हे येवजणे खाला सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सरांक पर्यटनाचे तशेंच सरकारी धोरणांचो प्रसार करपाची संद मेळटली. बुधवारा जाल्ले मंत्रिमंडळाचे बसकेंत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान हे विशीं म्हायती दिली. सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सरांक आतां सरकारी येवजणेचो लाभ मेळटलो. हे येवजणेक 2 कोटींची तरतूद केल्या. गोंय मनरिजवण संस्थे वतीन ही येवजण चालीक लायल्या. पर्यटनाचे दिश्टीन एकाद्री बरी सुवात वा सरकारी धोरणाचो प्रचार करपा खातीर सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सरांचो वापर जातलो. सोशल मीडिया इन्फ्लुएन्सरांक 1 वर्साचे कंत्राट दितले. सरकाराक ताचें काम आवडलें जाल्यार कंत्राट वाडोवन दितले अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान दिली. गांवच्या बायलांक माची मेळची म्हूण गोमंतक तनिष्का व्यासपीठान तनिष्का तिटा ह्या बाजाराचें आयोजन केल्लें. ह्या बाजाराक मंगळारा दिवचलच्या छत्रपती शिवाजी महाराज मैदानाचेर सुरवात जाली. दिवचल तालुक्यांतल्या बायलांनी ह्या बाजारांत स्वता तयार केल्ल्यो वस्तू विकपाक हाडिल्ल्यो. पळोवया तनिष्का तिटा ह्या बाजाराची खिणचित्रां. कारापूर सरवण पंचायतीची इमारत तात्पुरत्या काळा खातीर कारापूर तिस्कार स्थलांतरीत केल्या. आदली इमारत खूप जुनी जाल्ल्या कारणान आता 90 लाख ते 1 कोटी रुपया खर्च करून नव्यान बांदतले अशी माहिती सरपंच दत्तप्रसाद खारकांडेन दिली. देखून तळाव्यांनी लेगीत ह्या स्थलांतरणाची नोंद घेवची अशें आवाहनूय ह्या वेळार सरपंचान केलां. रस्त्यात सुण्यांची दिसांदीस वाडपी संख्येचेर आळाबंद हाडपाक दिवचल तालुक्यात कायमस्वरुपी केंद्र स्थापन करपाची गरज आसा असो विचार फुडें येवपाक लागला. मजगती सुणी आनी माजरांचेर नसबंदी शस्त्रक्रिया करपाच्या अभियानाक दिवचले समाधानकारक प्रतिसाद मेळटा. मिशन रॅबीच्या आदारान वर्ल्ड वायड वेटनरी टास्क फोर्सा वतीन दिवचले नसबंदी शिबीर आयोजीत केला. 9 फेब्रुवारी मेरेन हे शिबीर चलतले. ह्या शिबिरांत पाळीव सुणे आनी माजरांचेर नसबंदीची शस्त्रक्रिया करतात. ह्या शिबिरांत आतां मेरेन 125 परस चड सुण्यांची नसबंदी केल्या. दिवचल तालुक्यात कायमस्वरुपी नसबंदी शस्त्रक्रिया केंद्र स्थापन केले जाल्यार सुण्यांचे संख्येचेर नियंत्रण हाडपाक मजत जातली अशें डॉ. कार्लेट फर्नांडीस हांणी सांगलें.